पावसाच्या उमाळ्यानी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका बनून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सौमिया वंदन तुका दोनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सौमिया वंदन तुका दोनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. मुगळा भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमच्यो गरजे बैल्यो रितीरिवाज्यो बगलेक दवरन जेजू बरी पेल्यासो आनी हेरांचो मोग करूंक आमकां उलो दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत रितीरिवाजांक लागून आपल्या सुकूळ येसू जाल्ल्या जेजूक इन्कार केल्ल्या इस्रायल लोकां विशीं साम पावलो दुखेस्त जाता. तशेंच शुभ वार्तामानांत साबाताचो गरजे बायल्यो रितीरिवाज्यो मोडून साबाताक एक नवो अर्थ जेजू दिता. तो जावन आसा पेल्याचो मोग आनी ताची सेवा. तर मोगाच्यानो आमी आमच्या पेल्याक एक आदाराचो हात दिवन देवा संगी सोमकूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत बरे वांटो घेवच्याक आमकां समय तें करया. आमी केल्ल्या सर पातकांच्या बक्षण्या मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्यांका कृत कर, सोम्यांका कृत कर, ख्रिस्ताका कृत कर, ख्रिस्ताका कृत कर, सोम्यांका कृत कर, सोम्यांका कृत कर. प्रार्थोया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, आमचो बाबार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलें तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भवा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कर्ण हांव सांगता ते खरें म्हणून रुजवात दिता.
म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थामानातलेले दुखीन भरला. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमसा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्ल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळी धर्मपुर्वजांची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेचो. समेस्तां वयर राज्य करतल्या देवाक जावं हुगलाप सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवाट्यांचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची नीत आनी रीत तांकां उगडूंक ना. उद्गार. Alleluia, Gavia, Somia, Garcia, Tacha Poet Nava, Ogle Gosaria. Alleluia, Gavia, Somia, Garcia, Tacha Poet Nava, Ogle Gosaria. Itangam Nuvi, Somia Navaria, Innari Vazon, Taka Varnia, Tachi Sespatya, Amini Arya, Tache Borepon, Ami Vakarya. Alleluia, Gavya, Somya Garcia, Tacha Povit Nava, Kogle Gosaria. Alleluia, Gavya, Somya Garcia, Tacha Povit Nava, Kogle Gosaria. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक साबत दिसा जेजू फरिजेवांच्या एक मुखेस्तच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका फारोत करनासले आनी नाल्कू दिसो एक पिडेगार ताच्या मुखार उबो आसलो. तो जेजून शास्त्र्यां लागीं आनी फरिजेवां लागीं सवाल केलें. साबता दिसा पिडा गूण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध. पूण ते वगेच रावले. तो जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हणलें की नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें रोमाकारांक सांत पावलोन बरयल्लें पत्र. सांत पावलो म्हणटा म्हाका मस्त बेजार जाता. रोमाकारांक पळोवन मस्त बेजार जाता म्हणटा सांत पावलो. म्हजें काळीज थांबनासल्या दुखींत आसा.
तें कोणी थांबोवंक जायना तसलें दुखेंत आसा. कित्याक कारण कितें जावं येता? कारण इतलेंच, कोण कोण जेजूक सडवण धर म्हणून फाती येले, लागीं आयले, पूण जुदेव मात्र जेजूक सडवणदार म्हणून वळखून घेवंक तयार नासले. सांत पावलो जाणा ताची भिरांत कितें म्हळ्यार जेजून ह्या संवसाराक दिल्लें अती वर्तें देणें म्हळ्यार सडवणेचें देणें, बचावी सस्नाचें जिवीत. आनी सांत पावलो सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगतलो कितें म्हळ्यार जीं कोण जेजू क्रिस्ता थंय येतात तांकां सडवणेचें देणें मेळटा. तो मात्र एकलोच सडवणदार, आनी जीं कोण ताका तो मात्र सडवणदार म्हणून वळखतात तांकां स्वामी हें देणें दिता म्हणून तो सगळ्यांक सांगून येतालो, सुवार्ता प्रगट करतालो. पूण ताच्याच घराक येताना, ताच्याच कुटुंबाच्या थंय येताना, ताच्याच भाव भयणी थंय जुदेवां थंय येताना ताका बघता जें कितें भायर सगळ्यांक ताणें सांगलां पूण ताच्याच घरच्यांक सांगूंक जायना न्ही म्हणलें बेजार. ताच्याच भाव भयणीक, ताच्याच रक्त संबंदाच्याक जेजू विशयांत सांगोंक आनी जेजूक तांकां दिवंक ताच्यान साध्य जायना न्ही म्हणलें एक बेजार ताका दोस्ता. आनी तो म्हणटा जेजू कोण? जेजूय तुमच्या मदें आसलो, तुमचोच भाव, कित्याक रक्त संबंद पळयता आसतना तो इजूदेवच तुमच्या मदलोच, तुमच्या सांगात आसलो. ताणें कितें केलां, ताणें कितें सांगलां, कसो तो कुर्सार मेलो, कोणा खातीर मेलो, हें सगळें तुमकां कळीत आसा. इतलें मात्र न्ही, तुमी नियमशास्त्र वाचतात आनी नियमशास्त्रांत ह्याच जेजू विशयांत सांगलें आसा. तरी पूण इतलें पुरा तुमच्या खातीर बसवणे केल्ले आसात. हें पुरा कळीत आसूनी तुमी फाती येनात तेंकी म्हणलें बेजाराय सांत पावलोक दोस्ता. आनी मुखार आमी जाणाव सांत पावलो खंय खंय गेलो, जुदेव मदें मात्र न्ही, तो जेंतेला सरशें गेलो, भायल्या दुसऱ्या देशांनी राष्ट्रांनी गेलो आनी खंयच्या खंयच्या देशांनी गेल्यार थंयसर जेजूक स्विकार करतले जायते आसले जाल्यार हांगासर ताच्याच कुटुंबा मदें, ताच्याच रक्त संबंदाच्या मनशा मदें जेजूक स्विकार करचे मनीस नातले भोव थोडे. आनी त्या देखून तो म्हणटा म्हाका देवान ताच्या बाचे वेतान भायर गेल्यार आवडना, म्हाका देवान नास केल्यार आवडना, म्हजेर देवान शिराप घाल्यार आवडना, पूण तुमकां सोडवण मेळत जाय म्हणली म्हजी आशा. तुमकां बाचावी मेळोंक जाय, तुमी सोडवण जोडूंक जाय, म्हाका मेळना तरी आवडना. आनी असलें एक प्रार्थना आमी निर्गमन पुस्तकांत वाचता. मोइजे असलेंच एक मागणें करता. भांगराचें वासरूं केल्ल्या वेळार तांचेर देवाचो राग पेटल्या वेळार मोइजे दोंगरांत सकयल धांवून येता आनी लोकांची ही परिस्थिती पळोवन परतून देवासरशी तो वेता आनी म्हणटा सर्वेस्परा कसली शिक्षा म्हाका दी पूण तांकां कांय करिनाका. म्हाका तुवें नाश केल्यार म्हण न्ही, ताणें केल्ल्या पातकाक तूं तांकां नाश करिनाका. आनी हेंच मागणें सांत पावली आयच्या दिसा करता. अशें पावल आनी मोइजे तांकां दोगांयकी आशा आसली इतलीच, कोणेय नाश जावचें न्हय, सगळ्यांनी सोम्यांत येवंक जाय, सगळ्यांनी सोम्याची सोडवण ती अनुभव करूंक जाय. म्हाका ताणें भायर दवरल्यार आवडना सोम्यान, म्हाका ताणें ह्या सोडवणेंतल्यान भायर दवरलें आवडना, म्हाका ताणें नाश केल्यार आवडना, पूण आमच्या लोकांक ताणें नाश करूंक नजो, आमच्या लोकांनी सोडवण पळय जाय म्हणली आशा तांचे थंय आसली. आनी असलें मागणें मोगाच्या भावांनी भयणी आज आमच्या भोंवतणी जायतीं कार्ते आसा. जावं पुरायचीं वडिलां, जावं पुरो तांची तरणाटीं भुरगीं, जावं पुरो पूत भावार्थांत पयस गेला, खंयच्याय रितीन ताका समजोवंक प्रयत्न केल्यार, कशें सांगल्यार तूं जावं पुरो मिसाक येना, वा खंयच्याय मागण्यांत घरांत सयत मागण्याक रावना, वा खंयच्याय रितीन देवाक लागीं येवचें प्रास चड, देवातान पयस वेते आसा, ताका कशें फाटीं हाडचें म्हणली एक कंत तांकां आसूं पुरो. जावं पुरो बापूय सगळ्या गांवाक समाधान सांगता, सगळ्या गांवच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेन चलोवंक मार्गदर्शन दिता, पूण ताच्याच घरा येताना ताचो पूत ताका आयकना, ताच्याच घरा येताना ताची भुरगीं ताचें कितें आयकूंक तयार नात. तांची मागणें हेंच जावन आसा, तांणी बाचावी जोडी जाय, तांणी बरें जाय जाय. जावं पुरो धूव सून वा माय वा भुरगीं एकामेका रागार आसात, कितले प्रयत्न केल्यार, कोणें प्रयत्न केल्यार तीं एकामेकाक उलोवंक तयार नात, कितलींय
कितले म्हयने कितले वर्सां उलयनासतना आसचीं आसात. एकच घर, दोन कुडां, दोन कुटुंबां, एकच जाल, दोन कुटुंबां जाल्लीं आसात. एकाच परिसरांत एकाच जाग्यार रावून खंयचोय संबंद नातले बरी जियोवची जायतीं आसात. आनी असल्या जाग्यांनी देवाचें उतर निर्फळ जालां म्हणयात, देवाची सोडवण निर्फळ जाल्या म्हणयात. कित्याक हांगासर देवाचें उतर पाव जाय आसलें, हांगासर ही सोडवण ये जाय आसली. सांग पावलो ह्याच खातीर रडता आनी म्हणटा अशें जाय नजो आसलें. म्हजें काळीज तामानांतल्या दुखीन भरलां. कित्याक जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती सोडवण म्हत्वाचें देणें कोणाक तें फावो जायना. जे कोण ताचेर पातयता ताका मात्र तें फावो जाता. तसलें देणें ताणें दिलं जाल्यार स्विकार करची मोन आमचे थंय नात. तर असल्या आमच्या जिविताच्या परिस्थितींनी सांग पावलो परत रडता. सांग पावलोच्या जाग्यार जायतीं वडिलां, जायतीं आवय बापाय रडतात आनी म्हणटात जर म्हाका नाश केल्यार वडना, पूण म्हज्या भुरग्यांक, पुताक, धुवेक आनी कुटुंबाच्या समेस्तांक हे सोडवणेचे भाग फावो जायनासतना बसूं दी. मोगाचें आमी ह्या विशयांत कितें करयेत अशें आमी सांगल्यार कोणी आयकोवची आसची नात. कित्याक थोडे फावटी मनीस मस्त पयस वेता आनी देव ताची दोरी लांब सोडता म्हणटात. तसल्यांक कोणें कितें केल्यार, कितलें सांगल्यार, कशें कशें सांगल्यार ती समजोवची नात. पूण आमी खरी जाल्यार एक काम आसा, सांपावलो बरी आमी मागयेत सोम्या लागीं तांचें मोन बदलूंक. पयल्यान पयलें मोन बदलनासतना कोणाकी फाटीन देवाचेरशें हाडूंक जायना. देखून तांची मोन बदलचे खातीर आमी मागणें करूंक जाता. त्या देखून आमी आमच्या परिसरांत जावं आमच्याच कुटुंबांत असले समस्या आसात. कोण कोणा लागीं उलयनासतना लांब काळ रावची वा खंयचोय संबंद तुटोवन घेवन कितल्याय काळा पर्यंत रावची असल्या पासून आमी मागोवंक जाय. कित्याक तांची मोनांत आनी पयलीं बदलाचें. केदाळ तांचें काळीज बदलता तेदाळ तीं लागीं येवंक शकतात. हें मिसांव सोम्यातावन आयचे दीस आमी घेवया आनी हें करूंक ताचो आदार आनी कृपा मागया. मोगाळ बापा कानीच जावन तुका दिता मानून तुमगे दयाळ बापा घालतूं तांचे तुजे बेसान कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानां तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबें सर्वस आमचें मोगाळ बापा कानीच जावन तुका दिता मानून तुमगे दयाळ बापा घालतो तांचेर तुजे बेसान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बेचादवाक सर्वस्व देवान घेव. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजे दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं, तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कडून तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या सता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसून आम्ही निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. वावडतो सो गोट परगट होया. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार म्हूण पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजूच ती सोपती भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आतां आमी संगत मेळोवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सर्गात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशीतांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे परवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Tu moje tăi, să dărau tu moje tăi, tăi vengur pen părtu maca. Mas tu cei ketle swadi, krăgăt hei boa moli, ăt mi gărtai să dadim cei. Ăt trec tan somia hau, să-mi ceatu Saratan sadam postai maka. Tu strenghi te cinin makanaka somya. Tunzai maka. Ani hau ta sufatu și conravum și căi maca. Sotu ce tăi cieta, ta ce tăi tu cietai, subam forță ta timp să tai. Ît vrei ta somia hau să-mi ceatu ca. Masaratan sadam postai maka. Tu streki tenjinin makanaka somya. Tunzai maka.
uitai, moce sangue tumbosai, sărghince can moce zatai. Fac moce che debordei, tuce sangue exalcei, Gilien magadi bărgătai. Trec can somiahau, sem chantuca, masal can sadam, osai maka. Jusre kite jinin, makanaka somia, tunzai maka. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जाव. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणा रुपार आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्णयेन आमकां मेळचें कर. क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Bapacie, Putacie, ani păvitrat mece navi. Amen.